नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माया मगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळयच्यो मुखेल खबरो। बांबोळी ओलीक्रुसा कडेन कारयेक भिरांकूळ अपघात ड्रायव्हराक आगताक मरण जाल्यार दोग जाण गंभीर जखमी। कॉक्रोच जनता पार्टीक मतां पडपाक शकतात मात काँग्रेसीक कशीच मतां पडची ना फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायची टिका। गोवा डेअरीचो कारभार जाग्यार घालपा खातीर डेअरी सपोवची राष्ट्रीय दूध विकास महामंडळा कडेन दिवचल दूध उत्पादकांची मागणी। सरकारान गोवा हेरिटेज धोरणा वरवीं दायज संवर्धनाचे दिकेन आपणायल्या व्यापक पद्दत इतिहासीक किल्ल्यांचे नूतनीकरण तशेंच सानर सारकिल्ल्या दायज गांवांची करतात उदरगत सांगता मुख्यमंत्री सावंत। वेंचणुकांच्या तयारीक वेग दक्षिण गोंयांत नवे ईव्हीएम आनी व्हीव्हीपॅट मशिनां जाली दाखल वेंचणूक आयोगान मशिनां दवरल्यात सुरक्षीत। आणि गोंयांत 31 ऑगस्टा सावन जावपी 3 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशना वेल्यान तापलें राजकारण 15 दिसांच्या अधिवेशनाची विरोधकांनी केल्या मागणी जाल्यार सभापतीन दिला चर्चेचें आश्वासन। आता खबरो विस्तारान पणजेच्यान मडगांवच्या दिकेन वचपी कारयेक बांबोळीच्या होलीक्रुसा कडेन भिरांकूळ अपघात जालो। वेगान आशिल्ल्या कारयेन पयलीं डिवायडराक नेटान धपको दिले उपरांत कार सर्व्हिस रोडाचेर उक्तली। ह्या अपघातात कार ड्रायव्हराक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार हेर दोग जाण गंभीर जखमी जाल्यात। जखमींक उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्यात। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। कामधेनू येवजणेत सरकारान केल्ली सुदारणा आनी दूध दरवाडीक लागून दुधाचे उत्पादन वाडटले असो विश्वास दिवचलच्या उत्पादकांनी उक्तावन सरकाराक धन्यवाद दिला। गोवा डेअरीचो कारभार जाग्यार घालतले जाल्यार कांय काळापुरतो तिचो कारभार राष्ट्रीय दूध विकास मंडळा कडेन सोपोवचो अशेंय दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मागलां। आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि आमचे गोयचे सरकार यांचे आभार व्यक्त करता। कित्याक लागून जाल्यार तेंच्यांनी आयज आमची कामधेनू स्कीम सुदारीत करून तातूंत ज्यो गायी आमकां दिताले तितून जी रेट आसताली ती 70 वयल्यान 90 केल्ली आसा आनी 10 गायी घेताले त्यो 20 केल्या। मागीर तातूंतूय सबसिडी इन्क्रीज केल्या 90 पयल्या 10 गायीक 90% आनी दुसऱ्या 10 गायीक 75%। तातूंत तेंच्यांनी ही स्कीम न्यू फार्मरांक केल्यास तशीच आमचे पारंपारीक फार्मर आसा तांकांय ती एलिजिबल केल्ली आसा। तातूंत तेंच्यांनी आमकां आयज जे आमचे इन्सेंटिव्ह म्हणजे दुधाचेर आमकां दर फरक दिताले तोय आयज पयलीं आदी कशें येताले 6 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी 8 म्हयन्यांनी असो येतालो तो आयज तेंच्यांनी मंथली आमच्या एकाउंटार घालता। तेका लागून आमी आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यांचे प्लस आमचे गोवा डेअरी प्लस आमचे एनिमल हजबंड्री यांचे सगळ्यांचे आमी आभार मानता। कित्याक हो एक फार्मरांक बरो फायदो जाता। तेज्या भायर आयज सांगपाचें म्हटल्यार आमची गोवा डेअरी ती सामकी
लॉसान गेल्ली आसा. तेका लागून जे माननीय मुख्यमंत्र्यान स्टेप घेवन आयज जी डेअरी वाडोवंक शकना, दरवाड दुधाची आमची खरेदी रेट ती आयज मुख्यमंत्र्यान आपल्या निधींतल्यान 6 रुपया गायच्या दुधाचेर आनी 10 रुपया म्हशीच्या दुधाचेर आमकां वाड करून दिल्ली आसा. तेका लागून आमी खरेंच आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आभारी आसा. प्लस तेंच्यांनी आयज डेअरी खातीर खुबश्यो म्हणजे बऱ्यो अश्यो वाटेक लायिल्ल्यो आसा. तेजे भायर आयज आमची डेअरी पयली जाल्यार लॉसान वयता तें पळोवन आयज आमच्या फार्मरांनी सुद्दां सजेस्ट केल्लें की डेअरी काडून NDDBक दिवपाची म्हणून. तेणें करून डेअरीची एक कमीत कमी 5 वर्सां समजा NDDB कडेन दिली जाल्यार डेअरीची कितें तरी सुदारणा जातली. तेका लागून मुख्यमंत्र्या कडेन आमचे एक विनंती आसा की तेंच्यांनी समजा तेज्या खातीर NDDB दिवच्या खातीर समजा कितें कायद्याच्यो बाजू दुरुस्ती करपाक जाय जाल्यार त्यो अधिवेशनान बीन घालून ते फुडले स्टेप करचे अशें आमकां दिसता. माननीय मुख्यमंत्र्यांचे धन्यवाद करपाक, सगळ्या शेतकऱ्यांच्या मार्फत तेंचे धन्यवाद करपाक, जेणे करून आमकां आयज तेंच्यांनी दूध खरेदीचेर 6 रुपया गायीच्या आनी 10 रुपया म्हशीच्या हेज्या प्रमाणे दरवाड दिल्लेली आसा. आनी तेका लागून हो धंदो जो लॉसान गेल्लो आनी शेतकरी सगळे फाटल्या 2-3 वर्सां त्रासान आसले, तेका आयज खंय तरी फायदो जातलो आनी धंद्यान इंट्रस्ट वाडोवन धंदो वाडोवपाचो प्रयत्न जातलो. आनी हेका लागून नवीन सुद्दां शेतकरी फार्मर तयार जातले, येवपाक इंट्रस्ट दाखयतले. जे आमकां सपोर्ट प्रायस मेळटालो पळय तो आतां दर म्हयन्याच्या म्हयने आमकां मेळटा. तेतून करून फार्मरांची खुबशी गरज जाता. चडशे फार्मर तेजेर डिपेंडंट आसात म्हणून हांव एनिमल हजबंड्री आनी गोवा डेअरीचे आभार मानता. कॉक्रोच जनता पार्टीक मतां पडपाक शकता, मात काँग्रेसीक कशीच मतां पडची ना अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी आमदार विशय सरदेसाय हांणी केल्या. आमी एका बरे कॉक्रोचाच्या सोदात आसात. खंयच्याय भाड्याच्या बैलाक आमी उमेदवार मानचे नात. गोंयच्या 40 मतदारसंघांनी गोवा फॉरवर्डाचे उमेदवार उबे करतले आनी तांकां वेचून हाडपा खातीर जिवाचे रान करतले अशेंय विजयान सांगलें. आयकात. टार्गेट आसा ती BJP हारोवपाची टार्गेट आसा. अशें वेळाचेर फुडली फावटी आतां ह्या इलेक्शनान युती उरतली काय कितें काँग्रेस युतीचेर हांव सांगपाचें तशें युतीच न्ही. हांवें तांकां इतलें म्हजो ऑफर केल्लें की हांव म्हजो पक्ष मर्ज करता. पूण आतां ती परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की हे 2 वर्स जाले हांव उलयतां. 2 वर्सां ताजेर कांयच रिजल्ट येवंक ना. आतां पसून आमी उलयता म्हणटात पूण उलयना. सो आमी तें आतां उलोवप सुरवात करतले. युती जालीच ना समजा जाल्यार तुमी 40 मतदारसंघां लढयतले काय कितें? तुका दिसना म्हाका फोर्स आहा म्हणून 40 मतदारसंघांत जर आनी कोणूय वचूंक शकता जाल्यार हांवूय बी 40 मतदारसंघांत वचपाक शकता. म्हाका ट्रॅक्शनूय आसा आनी म्हाका लोक वळखता. हांव म्हणना की यश मेळटलें कित्याक तें फायनली देवाच्यान म्हाका जाय तें पळोवया. पूण फोर्स आहा, स्वाभिमान आहा, गोंयकारपण आहा आनी गोंयची जनता आहा. आतां तुमी सॅक्रिफायस म्हणलें पळय वेळ जाल्यार काणकोणचे सॅक्रिफायस योगीच करना अशें बोलतान हात घालून कांकणां बायलांच्या हातान घालून तसलें जायना. दाखय कोण तो कॅन्डिडेट. भाड्याचे बैल घेवन ते कॅन्डिडेट आमी एक्सेप्ट करचे ना. तुमी लास्ट टायम आमकां उडयतले त्या मनशाक तुमी उद्यार दवरतले आनी मागीर तुमी युती म्हणटले आनी हांवें आयकुपाची ती कित्याक बरें दिसपा खातीर. अशें पळय कोणाच्या कानान घालून जावचें ना. गेले इलेक्शनाक दिगंबर कामत कितेंय जालें जाल्यार सिनियर मनीस आशिल्लो, ताका लिडरशीप आशिल्ली आनी ताई सेकंड रँक म्हणून आमी ओगी रावले लिडर तो आशिल्लो. आतां हे जे भुरगे आहा आनी हांचे भायर सरता थंय आहा हे हांचे चिंतप खूब फुडें पाविल्लें आहा आनी ते जाय ते भशेन ताका दिसता गोंयची जनता म्हणल्यार पिशी जनता. काँग्रेस म्हणल्यार मतां पडटली आनी कोण अशें ना. तें कॉक्रोच म्हणल्यार मतां पडूंक शकता पूण काँग्रेस म्हण न्ही अशेंय आसा परिस्थिती आज. सो कॉक्रोचांक चड व्हॅल्यू आहा आनी आमी कॉक्रोचांक उघडपणान सपोर्ट करपी पार्टी.
गोंय सरकारान गोवा हेरिटेज धोरणा वरवीं दायज संवर्धनाचे दिकेन व्यापक पद्दत आपणायल्या. हाचे वरवीं दस्तावेजीकरण, GIS आधारित हेरिटेज मॅपिंग, डिजिटल इन्व्हेंटरीज आनी शास्त्रीय संवर्धनाक बळकटी दिवप सुरू आसा. शापोरा, खोर्जुवे, सांखळे सारकिल्या इतिहासीक किल्ल्यांचे नूतनीकरण तशेंच सानार सारकिल्या दायज गांवांची उदरगत करतात. गोंयची सांस्कृतीक वळख तिगोवपी देवळां दायज प्रकल्पाक चालना दिता. पारंपारीक कारागिरांक आदार दिवप, उदरनिर्वाह तयार करप हे हाचे फाटले ध्येय आसा अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगतात. Under leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India believes that the development must strengthen the heritage instead of erase it. Let us build the modern infrastructure, but never at the cost of our identity. Let us embark the latest technology, but never lose the sight of our traditions that have shaped our civilization. This is precisely the philosophy that Goa believes in it. Goa as a living laboratory for the sustainable architecture. Through the Goan heritage policy, we are strengthening the documentation, the GIS-based heritage mapping, digital inventories, and scientific conservations. We are restoring the historic fort such as Shapora, Khorjuve, Sakli, and Kolwale, while simultaneously developing the heritage villages like Sandor and promoting the temple heritage projects that celebrates the Goa's unique cultural identity. It is about the strengthening the local identity, supporting the traditional craftsmen, creating the livelihood, and ensuring the future generation inherits the living heritage rather than forgotten the monuments. Drone documentation, GIS mapping, and climate simulations. All these technologies now allow us to preserve the heritage and more accurately than ever before. If we can harness the new technologies wisely, the future generations will now learn about their history only through the books, but also through the digitally preserved heritage that brings the past to life. Let our building reflects our climate. Let them respect the local material. Let them conserve energy. Let them harvest rainwater. Let them maximum daylight. Let them inherit solar energy. Let them remain rooted in Goa while embossing the global standard. Our aspiration is simple. We want the Goa becomes the India's living laboratory for the sustainable architecture. A place where the heritage conservation, climate resilience, technology and public infrastructures grow together. A place where traditional wisdom guides the future innovations. A place where the tradition guides and world comes and not only to admire the Goa's beauty, but also to learn the Goa's experience. Let us ensure that future generation inherit not only the strong infrastructure, but also the stronger identity. Let us build not only the smarter cities, but also the more meaningful communities. Let us prove that the heritage and development are not the competitors, they are the partners in nation building. गोंयच्या राजकीय मळार सध्या येवपी विधानसभा अधिवेशनाच्या वेळावेल्यान नेटान राजकीय वाद सुरू जाला. राज्यपालाच्या मान्यताये उपरांत सरकारान 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आणि 2 सप्टेंबर ह्या 3 दिसा अधिवेशन जाहीर केलां. मात ह्या उण्या दिसां खातीर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला. अधिवेशन 15 ते 20 दिसांचे अशी मागणी विरोधकांनी केल्या. दुसरे कडेन विधानसभेचे सभापतींनी ह्या सगळ्या घडामोडींचेर आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. दीस कमी असल्या तरी सगळे महत्वाचे विषय सभाघरात मांडून तांचेर चर्चा करतले अशें आश्वासन सभापती गणेश गांवकार हांणी दिलां. आतापासून परत जेन्ना असेंब्ली सेशन येता हे मनसून असेंब्ली सेशन आमी म्हणटा ते असेंब्ली सेशन नॉर्मली खूप दिसांचे आसताले, पण आता ह्या फावट तरी 3 दीस दवरिल्ले आसा. म्हटल्यार हितून इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा तो भियाल्लो आसा, सामान्य गोंयकाराक भियाल्लो आसा. त्या गोंयकारांचे इतलेच विषय वाडत चाललेले आसा आनी ते विषय मांडपाक पासून बिंग अ लेजिस्लेटर, बिंग अ ऑपोजिशन MLA, बिंग रेव्होल्युशनरी गोज जी गोंयची 3rd लार्जस्ट पार्टी आसा, हायेस्ट रिजनल पार्टी
पार्टी आसा. आमकां कितलेशे गोंयकार आयज आमच्या फुड्यान येता, आमकां विचारता, विशय मांडपाक लायता आनी हे विशय खरें म्हटल्यार आमी विधानसभेन लेजिस्लेशन जावं अमेंडमेंट जावं बाकीचे कायदे इश्यूज जे आसा हे मांडपाक आमकां अधिकार मेळपाक जाय. पण आमी पळयल्लें आसा इतलीं वर्सां की जाता तितले कटेल करून विधानसभा कटेल करून हो सरकार प्रयास करता आनी हे फावट इलेक्शन लागीं पावला आनी त्या हितून ते आपणान कितें केलां तें सोड म्हटल्यार तांकां खबर आसा की ते टार्गेट जातले. आमी जो डिमांड केल्लो की 20 days असेंब्ली सेशन करचे, सो तांकां म्हाज्या सायडींच्यानूय एक मेमोरेंडम तांकां वयतले स्पिकराक, तशेंच गव्हर्नराकूय एक मेमोरेंडम वयतले की असेंब्ली सेशन जे आसा एटलिस्ट 20 days असेंब्ली सेशन करचे. विरोधी पक्षाचे जे आमदार आसा जावं लिडर आसा त्या लोकांनी हो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा की अशा पद्दतीचे प्रश्न आसा ते लोकांनी आमकां मांडपा जाय आनी सेशन चड दीस आसचें असो विशय मांडलाय तेणी. पूण म्हाजें काम कितें, एक न्यूट्रल मनीस म्हणून की स्पीकर म्हणून जे कितें पळय ठरता आमच्या वेळापत्रकेनुसार त्या प्रमाणे फुडें वचपाचें. सर, ऑपोजिशनाची मागणी आशिल्ली की 15 दीस जावचे म्हणून. ऑपोजिशनाची सदांच मागणी कशी आसा की सरकार जें पळय कितें करता तेजेर ऑपोजिशनाची मागणी आसताच आनी ती मागणी कितपत पळय योग्य आसा आनी कशे पद्दतीन करपा जाय हेचे निर्णय सरकार घेता. पण हांव 3 दिसांनी इतलें सगळं कामकाज कसं जातलो सर? 3 दिसांनी म्हणजे कशें आसा की क्वेश्चन आवर आमगेलो पिरियड येतलो, तेजे नंतर मागीर कॉलिंग अटेन्शन्स, मागीर कोणाचे पळय जी पयलींचे पळय जे पळय कितें विशय आसा, काही उरलेले पळय पयलींचे प्रश्न बीन आसा ते येता, फाटल्या सेशनाक जे पळय फुडल्या सेशनाक उरलेले, आनी बाकीचे जे पळय नॉर्मल कितें बिजनेस पळय आसपा जाय तो सगळो इन डिटेलाक म्हणटा तो 3 दिसांचो जे पळय हें आसा कामकाज आसा तें कळटलें मागीर जेन्ना पळय एकदां आमी तें हें काडलें ऑर्डर काडली त्या दिसाची तेन्ना कळटलें. दक्षिण गोंयांत भारतीय वेंचणूक आयोगान नव्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणाचो म्हळ्यार ईव्हीएम आनी व्हीव्हीपॅटाचो सांठो दाखल केलो. ह्या सांठ्यात 1095 बुलेट युनिट्स आणि 1100 कंट्रोल युनिट्स आणि 200 व्हीव्हीपॅट यंत्रणांचो आस्पाव आसा. मडगांवच्या माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय इमारतीत ईव्हीएम उगदाव अधिकृत प्रतिनिधींच्या हाजेरीत ही मशिनां दवरली. वेंचणूक आयोगाच्या कार्यपद्दतीचेर सगळ्या यंत्रणांची स्कॅनिंग तपासणी आनी सुरक्षीत रितीन दवरल्या. आमचे कडेन मशीन रिसीव जाला फ्रॉम बेंगलोर. We have received around 1,095 BUs, 1,100 control units आणि 200 VVPATs. So currently आम्ही ते काढून आमचे वेअरहाऊसांत दवरतले आणि आमचे फर्स्ट एवर चेकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ ऑगस्ट. तर 17 ऑगस्ट जे इलेक्शन कमिशनांतल्यान जे बॅलेट युनिट्स आणि जे जे टेक्निकल इक्विपमेंट्स लागतात ईव्हीएम मशिनां म्हणा बॅलेट युनिट मागीर व्हीव्हीपॅट सगळे आज BLच्यान आयिल्ले आसा. सो म्हाजो अर्थ एक स्पश्ट जाता की इलेक्शनाची मुहूर्त सुरवात जाल्लो आसा. कारण मशिनां जी आयल्या म्हाका आतां पळोवना की ऑगस्टाच्या 13 तारखेक अशें कितें तरी FLC जावपाची आसा. नॉर्मली FLC म्हणटी 120 ते 150 दिसां भितर हे टायम पिरियडान जाता. This is indicating that the elections might happen somewhere in November or December. These are the indications. But then it rests with the election commission. But as a political party, as a opposition, we are all set. आणि आज आमचे काणकोणा वर्कर कन्व्हेन्शन आसा, 1 तारखेक आमचे सांग्यार कन्व्हेन्शन आसा. सो आमी लागल्याच. सो तशे भशेन म्हाका दिसता आतां इलेक्शन कमिशन आनी सरकारी यंत्रणा जी आसा इलेक्शन नेशनल कलेक्टरेट दे ऑल स्टार्टेड द प्रिपरेशन्स एंड दिस इंडिकेट्स दॅट इलेक्शन प्रोसेस has indirectly started. सांगितले सगळं. So we were called today because the machines are coming in Goa. So still they have to open. And ती formality open जातलीच. मागीर then they will keep in the storeroom. But very important things. The machines are come from other states. So as Tukrata said, I said, machine येवप आनी तयार म्हळ्यार इलेक्शन बेगीन आसप तयारी. दिसता प्रिपरेशन जाल्या प्रमूख सगळें कित्याक दुसरी स्टेटीनी सगळी बूथ कॅप्चरींग मशीन कॅप्चर जाता तशें आमची गोंयां जायना जाल्यार पूण आमी मागपाचें आनी आमची गोंय दाखयची आनी आमची आमी सारके सगळी पॉलिटिकल पार्टी आमी सारकी हें आहा वी वील सी दॅट सच थिंग्स वील नॉट हॅपन. मशीन्स आर सेफ हियर एंड वी हॅव फूल फेथ इन आवर ऑफिसर्स दे वील टेक केअर ऑफ.
सांगे शेळपे 25 जुलयाक विजेच्या खांब बदलतना उच्च दाबाच्या वायरीक स्पर्श जाल्ल्यान एका कामगाराक शॉक लागून जागेरूच मरण आयिल्ली घडणूक घडिल्ल्यान 3 कर्मचाऱ्यांक निलंबित केल्ले देखून सांगे वीज खात्याच्या कार्यालया भायर निषेध चालू आशिल्ल्या वेळार एक महत्वाची बसका जाली. कर्मचाऱ्यांक निलंबन रद्द करपाचे यत्न जालो अशें आश्वासन कार्यकारी अभियंतो उदय कुडलकरान दिलें जाल्यार चौकशी मसगती राज्यभरांतल्या लायनमॅनांनी आंदोलनाक आदार दिलो. 3 जाण इनोसंट स्टाफ आमकां जेन्ना सस्पेंड केले तेन्ना वायट दिसलें कारण ते म्हाका मेवले, म्हाका फोन केलो आनी म्हाका सांगून लागलें की मेशू तुजेर आमकां एक विश्वास आसा. आनी जेन्ना एक विश्वासान लोक फोन करता कारण खंय तरी लोकांचें पोट तें ताका सस्पेंड कर म्हणप हें इजिली आसता, ताजी आखी फॅमिली ताजी डिपेंडंट आसता. आमी सगळ्यांक जाणून घेवपाक जाय. हांव एईकूय सांगलां, जेईकूय सांगलां आनी ईकूय सांगलां आनी ताजो कोण एससी आहा ताजे फोनार उलयला की तांणी ताका सांगलां एक एक्सप्लेनेशन दी की आपूण आसूना म्हणून आमी तें रिवोकेशन करता म्हणून. सो हें जालें म्हणून म्हाका व्हडलो फायदो काय ना, पूण कित्याक त्या भुरग्यांक खंय तरी त्या जॉबाक परत येवचें, तांकां एक न्याय मेळचो ह्या हितूंतल्यान आमी केल्लें. ह्या कारणा पासून जे कितें करपाक जाय ते आमी सदांच करतले. आय विल फॉलो इट अप बाय टुडे इवनिंग बाय मॅक्स टू मॅक्स टुमॉरो तें सस्पेन्शन रिवोक जावपाक जाय आनी तें जातलें. हीन उतर दिना तुमच्या चॅनलाक आनी बायट दिल्ली आहा आनी हांव तांकां स्टाफाकूय सांगता की तांणी नेटान बरे रितीन काम करचें कारण ते आयज काम करता म्हणून आमकां लायट मेळटा. आनी लायनमॅन जे आहात जे आमचे स्टाफ इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ जो आसा तो सदांच म्हाका कॉपरेटीव आहा. म्हज्या वॉर्डान रातचे 3-4 ते येवपी तांकां लागून जरी आमी हांगा बसले एक दीस कांय प्रॉब्लेम ना. इन्स्पेक्शन केला पळय तेन्ना जेईन ते 3 जण स्टाफ प्रेझेंट आशिल्ले म्हणून नांवां दिल्ली. सो आतां जेन्ना आमी स्टाफा कडेन जेन्ना इन्क्वायरी केली आनी जी आमची पणजेच्यान टीम आयली इन्क्वायरी करपाक तांकां हे स्टाफांनी सारकें क्लियरिफाय केल्लें आसा की ते मॉर्निंग सेशनाक थिंगा आयल्ले आनी फर्दर मागीर ते नेक्स्ट कामां फर्दर दुसरी कामां खातीर ते भायर सरले स्टाफ. सो तांकां रिवोक करतले. सो आतां तेंचे आमी इमिडिएटली ताजे कडच्यान सगळ्या कडच्यान एक्सप्लेनेशन घेता इमिडिएटली आनी ते आयचे हांव पणजे फॉरवर्ड करता बेज ऑन दॅट तांचें रिवोकेशन कॉन्ट्रॅक्टराक कितें घेवपाचें करपाचें आसा पळय तेच्या खातीर डिसिजन घेतलें आनी ताजे डिटेल इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर बी येवन ताजें स्टडी करतले ताजें नेग्लिजन्स कोणाचें पार्ट जालें कॉन्ट्रॅक्टराचो डिपार्टमेंटाचें कितें आसा तें सगळें करून मागीर तें फायनलायज जाता. तर सांगपा म्हणल्यार सध्या सांग्यार एक इश्यू गाजत आसा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो. खंय तरी एक 4 जाणां कोणा करंट लागला आनी एकलो तितून एक्सपायर्ड जालो आनी काल खंय तरी डिपार्टमेंटान ते कोण जेई कोण आसा तेंचेर खंय एक्शन घेतलें आसा. तेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय जे लोक काम करतात डिपार्टमेंटा साठी काम करतात जे आमचे लायनमॅन जावं आनी बाकी जे लोक आसा प्रत्येकाची लायफ इम्पॉर्टंट आसा. प्रत्येका घरात ते मनशाचेर कोण तरी डिपेंडंट आसता आनी ह्यो दुर्घटना जावपाक जायना. तेजे बद्दल जी अकाउंटेबिलिटी आनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी पळय जी आसा ती तेका जबाबदारी धरची. मडगावच्या गांधी मार्केट वाठारांतल्या कथीत अतिक्रमणाचो मुद्दो परतून मुखार आयला. अतिक्रमणा खातीर मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांची आर्थीक लुकसाण जाता असो आरोप गांधी मार्केट ट्रेडर असोसिएशनाचे अध्यक्ष बाबू आजगावकार हांणी केला. तशेंच अतिक्रमण काडपाक मडगाव पालिकेक 8 दिसांची मुजत दिल्या. दिल्ले मुजतीत कारवाय जावंक ना जाल्यार बाजार बंद दवरून पालिकेचेर मोर्चा काडटले अशी शिटकावणी बाबू आजगावकारान दिल्या. मडगावच्या गांधी मार्केट वाठारांतल्या फुटपाथांचेर अतिक्रमण करून कांय वेपारी धंदो करतात. ताका लागून मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांक आर्थीक फटको बसता. गिरायक येना म्हूण मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांनी कागाळ केल्या. ह्याच विशयाक लागून गांधी मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष बाबू आजगावकर हांणी मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांची भेट घेतली. फुटपाथाचेर केल्ले अतिक्रमण 8 दिसां भितर काडचे ना जाल्यार बाजार बंद दवरून पालिकेत मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी बाबून दिल्या. आज हे मार्केट डाऊन जाला अशें डाऊन जाला त्या मार्केटान लोकूच पावनात, त्या न्यू मार्केटान लोक पावनात आनी हो सगळो म्युन्सिपाल्टीन अन्याय केला. जेन्ना रोड सायड आमकां काडले हांगा सेटल केले हांगा सगळे आमच्या हायकोर्टांतल्यान आमकां सगळे न्याय मेळ्ळो, दुकानां मेळ्ळी. भाजी म्हणटी गोंयची हांगा आनी कर्नाटकीची भाजी आमची फाटल्यान अशे रितीन हो धंदो चलतालो. आमचे सगळे ओबीसी लोक जे आहात एसटी लोक जे आहात ते शेतां पिकून भाजी मार्केटान हाडटाले. आज खंय आज कितें जाला एक विचारपूस तरी आहा. हो मडगांवचो आमदार विचारता तरी ह्या लोकांक की आज हे मार्केट डाऊन कित्याक जालें न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केट. याचो एकच म्हणटे हे सगळ्या फुटपाथाचेर सगळे वेंडर्स येऊन बसतात. सगळे फुटपाथ ऑक्युपायड केली. खंय आमदार खंय म्युन्सिपाल्टी. म्हणजे ह्या लोकांक हांगा हाडून तुम्ही मारपाक सोदतात. ह्या
हे मार्केट हांगा हाडून तेंच्या पोटार पांय दवरपा सोदतात कितें चल्ला खंय लक्ष आहे चीफ ऑफिसराच्यान तो ऍडमिनिस्ट्रेशन आयला तेजेर म्हणून हांवें आज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की जे फुटपाथाचेर जे कोण बसतात तेजेर सडनली विथीन जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची म्हणून नाल्यार आमी मार्केट बंद दवरतात म्युनिसिपालिटी शिटकावणी दिता ऍडमिनिस्ट्रेटराक आनी चीफ ऑफिसराक आणि जाता तितले बेगीन तेजेर एक्शन घेवपाची ना घेयना जाल्यार आमी मार्केट बंद दवरतले आनी म्युनिसिपालिटीचेर दबाव हाडटले. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकारणेकार. पेडणे सध्या वेंचणुकेचे गरम वारे घोळटा. फुडाऱ्यांमदी काटेकी टक्कर चालू आसा. फुडाऱ्यांनी तर वेंचणुकेच्या प्रचाराचो नाल्ल नेटान फोडला. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकारान तर पेडण्यान नेटान कमबॅक केला. पेडणे आपल्याक नंबर 1 रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आपूण पेडणे आयलोच. मतदारसंघ म्हणजे आमचो देव. पेडणेकारांकडल्यान आपल्याक मेळ्ळा कौल. फक्त भाजपाच्या कौलाक आपूण निमाणे मेरेन रावतलो ना जाल्यार आपूण अपक्ष म्हणून पेडण्या लढयतलो अशें म्हणीत बाबून सध्या पेडण्यात ठाम भूमिका घेतल्या. पेडणे बाबू आयलोच रिस्पॉन्स कितें नंबर 1 हा सारको. आम कामाचेर आमकां कामाचे जे आमचे देव आसात मतदारसंघ म्हणजे आमचो देव ते आमचे डिसिजन घेतले आणि तेंच्यानी ऑलरेडी डिसिजन घेतला की बाबू फुडें आता खूप जण लागल्यात हे काम करपाक. कितले आसूं कितले येवं उत्तम बित्तम आयला साडेसी ते ना हांव अपक्ष वयतलो. हांव आजू पासून बीजेपी लास्ट पर्यंत रावतलो समज ना जाल्यार हांव अपक्ष वयतलो. येस हे मडगांव सांगता न्यूज. तळे दुर्गाबाट वाठारांत सुमार 6 म्हयने जाले नळांक सारखे उदक नाशिल्ल्यान लोकांनी खर तिडक उक्तायले. दर फावटी संबंदीत अधिकाऱ्यांक विचारल्यार प्रश्न तडीक लागतलो अशेंच आयकुपाक मेळटा. पूण प्रत्यक्षांत कांयच नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. आमचो उदकाचो प्रश्न बेगोबेग तडीक लायात आनी आमकां ताकाय दियात ना जाल्यार आमी सगळे फोंडेकार येवन ऑफिसांत बसतले अशी थेट शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. तळ्यान दुर्गाभटान 6 म्हयने जाले उदकाचो खूब प्रॉब्लेम. 3-4 फावटी आमी हांगसर येयली म्हणून आमकां सांगलें करता जातलें अशेंच दिता. लास्ट टायम जनता दरबारान डॉक्टर प्रमोद सावंत येयलो तेन्ना तेणें त्या अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडलें आनी तांकां सांगलें हेंचें कितें तें पळया म्हणून. त्या दिसा आमकां 3 उदक येयलें. दुसरी 3 ते रातचे पर्यंत आशिल्लें आनी असो प्रेशर येयलो आनी दुसऱ्या दिसा उदक येयलें. पूण आतां उदक येयना. आतां उदक येयलें जाल्यार न्ही सगळीं न्ही पगडून आपली 3-4 उदक येयलें जाल्यार येयलें ना जाल्यार उदक येयना. हो 6 म्हयने जाले प्रॉब्लेम तसोच आसा आनी आमी 2-3 वेळा हांगसर येवनूय गेली पूण आमकां उदकाचो खूब इश्यू जाता. उदक आमचे बेजीक रिक्वायरमेंट आमकां सगळे उदका वरच करचें पडटा. हे तांचें काम न्ही हे आमी सांगपाची गरज नाशिल्ली. हे तांणी करपाची गरज आसा. हे ते काम करिना म्हणून हो लोकांक हो फेस करचो पडटा. सरकार म्हणजे कोण तरी मंत्री हांगा येवन काम करूंक शकना न्ही. ह्या अधिकाऱ्यांनी काम करपाची गरज आसा. चीफ इंजिनियरांक हांगा फिल्डार येवचें पडटा. ही परिस्थिती जाल्या कित्याक सकयल्या लेवलचेर काम जायना. लोकांक कितें आसा एक दीस कोणी समजूंक शकता. आमी मागता अल्टरनेट डेज तरी उदक दिया म्हणून. आमी आमचें सरकार इतलें बरें काम करता. अच्छे दिन आसा सगळ्यांक बरें आसा. हांगा ह्या उदका खातीरूच आमकां इतली वायट अनुभव आयला ह्या लोकांक सगळ्यांक. आतां हे तळ्याचे लोक प्रत्येक दिसा आमकां लोकां बरोबर येवचें पडटा. आयज ह्या एरियेंतले फाल्यां दुसऱ्या एरियेंतले थंय शांतीनगरान. आतां आमी थंय आसना पयल्या बाजारांतले लोक आयले ते म्हणटा आमकांय उदक ना. प्रत्येक एरियेक उदक ना. खडपावनार गेलो खडपावनार उदक ना. उदक ना कितें चल्लां डिपार्टमेंट खंय काम करता ऑफिसर हें आमकां पळोवपाक जाय. ना जाल्यार आतां आमी ठरयलां सोमार दीस जशें एका एरियेन तांणी सांगलां आमकां अल्टिमेटम दिला आयतार पर्यंत येतले सपनापात थंय येवना मंगळारा सोमारा हे सगळे वाठाराचे सगळे फोंडेकार आमी हांगा येवन बसतले तो पर्यंत उदकाचो विशय सॉल्व जायना. जाल्यार उदक येवपाक जाय आशिल्लें इतलें आमचें म्हणणें. आमी कोण काम करिना करता हाजें म्हणना. काम करता जाल्यार उदक कित्याक येना. आमचो प्रश्न हा उदक येना. उदक आयलें जाल्यार आमी तांकां एप्रिशिएट करता. रातभर ते थोडे संदीप आसा तांचो तो रातचो केन्नाय फोन केला फिल्डार आसता. काम करता ते आमी मान्य करता पूण लोकांक कित्याक येना उदक. सरकार बडी कित्याक मारिना तेंचेर. सरकार बडी मारता न्ही. सरकाराक आमी आतां सांगलेले आसात गव्हर्मेंट मिनिस्टराक सांगलेले आसा. आमकांय कितें आसा लोकांक कोणाकूच त्रास करपाचें ना. आमचे सगळे फोंडेकार आमचे सगळे ऑफिसर सगळे पूण आमी आमचो तुमी फायदो घेवं नाका. लोकांची सहनशक्तीचो अंत पळोवं नाका. लोक सगळे आतां फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. म्हाका जो प्रेशर येतालो पयलीं पळय तो ना म्हाजे कडेन.
सर सगळे मान्य करूया म्हणून लोकांक पावसान ही परिस्थिती ही दुर्दैवी परिस्थिती आम्ही मान्य करूया मान्य तुम्ही डिपार्टमेंटान ऍक्ट करू जाय न्ही मान्य करून फायदो ना सर मान्य करून तुम्ही दोतोरान मान्य केलं हो मनीस मेलो तशें जायना ते सांगा मरे तुम्ही राज्याची परिस्थिती किती असते सांगा मरे तू रातचो फोन करता डेली हांव डेली फोन करता आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर